विश्वंभरवाडी तिस्क सावड्डेचो रामनमीचो उत्सव श्री साईबाबा मंदिर रामनम उत्सव समितीन व्हडा उमेदीन मनयलो। सावड्डे तिस्क आनी हेर वाठारांतल्या भाविकांनी उपाट गर्दी करून साईबाबाचो आशीर्वाद घेवन तीर्थ आनी महाप्रसादाचो लाव घेतलो। आयतारा सकाळीं सुरू जाल्लो हो उत्सव मंगळार मेरेन सेगीत 3 दीस विविध कार्यावळींनी चलतलो। सोमारा ह्या निमतान राती कडेन कॅराओके पदां गावपाची सर्त जाली। मंगळारा सांजे 7 राजदीप नायकाचें भिवपाची गरज ना हे कोंकणी नाटक जातलें। आयतारा सकाळीं ह्या उत्सवाक साईबाबाचो अभिषेक, महापुजा आनी रामाक पाळण्यांत घालपाच्या सुवाळ्याक सुरवात जाली। उपरांत आरत, तीर्थप्रसाद आनी महाप्रसाद जालो। सांजे 5 भाविकांनी सावर्डेच्या विविध भागांतल्यान साईबाबांच्या पालखेची मिरवणूक काडली आनी लोकांनी वट भरून देवाचो आशीर्वाद घेतलो। पळयात कांय मनभुलोवणे खीण। गरजती जय जयकार बाळा जो विश्वव्यापका रघुराया निद्रा करिबा सकया तुझवर कुरवणी करुणिया सांडिन अपुली काया बाळा जो सातवा अवतार याग रक्षुनिया अवतारा मारुनी रजनी जाईन सीतेच्या स्वयंवरा गोवा 365 खातीर सावर्डेच्यान श्वेता गांवकर।